मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुत्र मंगलम गरुड़ध्वज श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आजी आमगेले हे सार्ध पंचशतमानोत्सवाचे कार्यक्रमाचो 10वे दिवस आणि आयचे दिवसाक हे सभा कार्यक्रमांतू विशेष जावन गेनू 120 जप केंद्र आणि तक संबंध पाविल तसले उपकेंद्राक सभेंतू स्वाम्याकडच्यान एक आशीर्वाद पत्र सहित फलमंत्राक्षता दिवच तसले एक विषय आयच्या दिवसाक आमी गांतून घेतले। मस्त लोकाले मनांतू अशी आशिल्ली की म्हळ्यारी वापस ते 120 जपकेंद्राचे लोकांक एक कडे आपून आणि तितले सब सेंटराक थंय आपून गेनो लागी 225 जनांक एक कडे वट्ट करून गेनो तांकां हे उठू दिव का। सभा कार्यक्रम हे केले म्हळ्यारी सभा कार्यक्रम मस्त दीर्घ वताले, मस्त हे जाताले म्हणून घेन उठूची मनांतू आलोचन येता आशिल्ले, किंतु आमगेल मनांतू निश्चय जावन घेन आशिल्ले की खंयचे जप केंद्रान उपकेंद्रांनी गोतनाशी गोत्तसून घेनू आमगेले हे जप केंद्राक ना आमगेले हे अभियानाक मागशी तुलेन आम कितलो साथ दिल्लो आसा तांकां यद्रा हाण घेनू सभेंतूची तांकां गौरव करका म्हूण घेनू आमी हट दवरले। आणि त्या हट दवरून घेनू आज सभेंतूची सर्व ही जप केंद्रांक उपकेंद्रांक सर्व हे सभेंतूची आमगेले हे सभा कार्यक्रमांतूची हे तांकां एक आशीर्वाद पत्र ना फलमंत्राक्षत दिवची तशी आमी व्यवस्था केल्या। कित्याक की म्हळ्यारी बाकी लोकांक वैके कळ का की खंयचे जप केंद्रान केन्न कशी तांणी आमकां सहकार दिल्लो आसा हे एक उठ लोकांक जगताक कळ का म्हणल्या उद्देशान आयच्या दिवसाक हे सभा कार्यक्रम गांतून घेतले। योगायोगान समय वैकेची योग्य हाजेरी आसा, चड विळंब जालना। कार्यक्रम 4:30 आरंभ जावचे 5 आरंभ जाल्ले उरताले, किंतु एंड मात्र करेक्ट समयाचेर जावचे तशी उठूची जप केंद्रा लोकांनी सहकार दिल्लो आसा। आताची तेतकून एकदम 225 लोकांक दिल्ले म्हळ्यार जनांक हे जाता म्हळ्यार कितें मदे मदे ब्रेक करून घेनू एक 2 वक्तव्य तेन्नाची आमी दवरून घेतले। कितें म्हळ्यार जनांक वैकेची चड ताजे मस्त तांकां बोर जायनाशी उरका म्हणल्या उद्देशान आमी अशी एक वेवस्था केले। तांगेले वक्तव्य एक तुमी आयकल्लें आसा। केलोपंता अशी जाता की म्हळ्यार आमकां एक्चुली पयले चड गोडशें म्हळ्यार तितले आमकां आवडचे, तांतू इतल्यांनी तुमी सांगत आयकल म्हळ्यार आमकां आयकुचें घेवचें आमकां जायना। आमकां आत्तां दिसता आशिल्लें एक मार्या कान्ना कापूस एक घेवन यो मार्या मस्त सांगत आसा। कित्याक की म्हळ्यार प्रशंस म्हळ्यार आमकां चड एलर्जी म्हळ्यार दुसऱ्यांक करच्याक आवडटा, आयकुच्याक आमकां आवडना। बट कसन की तुमगेले एक गुरु प्रेम गुरुचेर दवरिल्लो तसले तुमगेले अभिमानू तुमगेले वक्तव्य तुमी केल्लें आसा, किंतु कसनेची तुमी प्रशंस केल्यार वैकेची आमी ते सर्व ही कस केलेली तसले प्रशंस वापस देवाल चरणाकची आमी समर्पण करता। म्हळ्यार आमकां लवलेश मात्र कसनेची आमकां नाका। आशिल्लो उठू सोण घेवन दिवन आयला आसा आनी हे प्रशंस घेवन आमी घेवच्यान तूं कसनेची आमकां येना। बट तुमी एक गुरु प्रेम गुरु वयर भक्ती दवर घेनू
तुम्ही आजी एक स्वाम्याक गुरुवंदन की गुरु गुणगान की इत्यादी केल्लं असा तज्जन कसन एक फल असा त्या फल तुमका देवाल मुखांतर तुमका प्राप्त जावं म्हणून न्हू आम्ही देवाल चरणाक आम्ही प्रार्थना करचे जाता. 1.5 वर्षा पहिले 50 दिवसा पहिले कोणाक गोतना कसन जातासा कित जातासा कन्स्ट्रक्शन वैकेच कसन जातासा कोणाक गोतना ॲपिल ना हे जाता त्या जाता अनेक जाता कसं नाही हंग आईल नंतर कळतासा हे मरे हंग कसन झाल्या म्हणून घेन कन्स्ट्रक्शन जाताना एक खंय तरी एक पॅम्पलेट परतगाळी मठ रिनोव्हेशन जाता म्हणून घेनो खंय तरी एक ॲपिल काही घालना कशी जाता नकाशी वैके बाहेर घालना ब्ल्यू प्रिंट कशी जाता तेही आम्ही घालना कसं नाही घालना. आज तुम्ही हंग घेऊन घेऊन पळेल तना त्यांना तुमक कोळंगे नायले की स्वाम्याने असेल एक कार्य हातांत धरले म्हणून घेनो सर्व लोकांक कळले. तुमकां दिसताले कित्याक स्वाम्याक सांगेल ना आमगेल मनांत कसन की म्हळ्यार जल तितले देवूची कितले मठा तर्फेन कितले जाता आम्ही करचे म्हणून घेन आम्ही मनान धरिले आणि वापस जनाचेर भार घालचे आमकां मना नाशिल्ले कित्याक म्हळ्यार ऑलरेडीची 50 कोटीचे भार ऑलरेडी आम्ही दिल्लो आसा ताजे मध्ये हे आनी पैशाचे भार दिवचे नाका खाली जप एक जाल्यार पूर आशिल्लो आमकां किंतु लेकीलकिंत चड जप जाले 593 कोटी जाले किंतु आमगेले हे कन्स्ट्रक्शनाचे संदर्भार अनेक लोक हांगा येवन पळोवन घेवन अशी एक कार्य जाता आसा म्हणून घेवन कळून घेवन रामानची तांकां प्रेरण दिवन घेवन रामानची तांगे कडच्यान दान दिवचे तशी देवानची प्रेरण दिवन घेवन व्हड दान हांगा जावन घेवन आज असेल एक भव्य दिव्य तुमके एक रामाल मंदिर पळोवचेक मेळता आसा. 50 दिवसा पयले अभियान आरंभ केलतना उठलोकाल मना दिसता आशिल्लें जाता जायना कशी करेत कित करेत खंय पावताले कशी जाताले स्वाम्यान मारे ओपनली सांगून जाले कसं नाही कित ते म्हणून घेवन किंतु हे एक आम्ही केन्नाही सांगचे की पिठेचे महत्व आम्ही पूर्वाश्रम असताना असेल एक संदर्भ आयलो की एक शिष्य जाऊ का म्हणून एक संदर्भ आयले देवाले की एक प्रसाद स्वाम्यान घेतले आमगेल नावारी देवान प्रसाद दिल्लो आम्ही हांगा आयले बट हांगा येवचे पयले एक मनान तूं केन्ना आमकां असो अनुभव ना स्वाम्या लेगी वचून चड अनुभव ना इतलो व्हड समाज पळोवंक घेवन अनुभव ना कसनय आमकां त्या संदर्भार तेन्ना आमकां लागीं लागीं 70 वर्सां आमी खाली 70 वर्सार आमकां कसनयची अनुभव ना कसन करचें कित करचें सो मनान तूं म्हऱ्या त्या रामदेवान आमगेल्या नांवार कशी ताणें प्रसाद दिल्ले आनी कोणें नाशिल्ले म्हणून घेन केलो पण दिसता आशिल्लें कित्याक म्हण आमकां अनुभव ना कशी करचें कित करचें कसं न्हय कशी चलोवचें मारे ह्या स्वाम्यान एक 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 हें करतना आमकां न्ही करचें जातवे आमगेले ते सामर्थ्यच तर देवान कसलें आमकां असलें व्हड एक अग्नी परिक्षेन तूं घाल्लें म्हणून घेवन अशें दिसता आशिल्लें तातूंत आमी मदें मदें कोणाक तरी विचारचें आशिल्लें कसलें अशी इतलो व्हड एक जबाबदारी आयल्या कशी जाता तेन्ना तांणी सांगचें कशें की म्हळ्यार त्या पिठेर बसले नंतर उठू जावन घेवन वता ते आतां काय आमी चिंतन करका म्हूण ना त्या पिठे महत्व तशी आसा त्या संदर्भार पिठेर बशिलतना त्या स्वामी कडच्यान कोरुसून घेता ते म्हणून घेवन पूर्वाश्रमान तूं कोणे तरी म्हालगड लोकांक सांगचें तूं आतां चिंत कर नाका आतां जालील जालें मुखार त्या पिठेर आशिलतना ताजे महिमेन उठू जाता म्हणून तेन्ना आयकल मात्र तेन्ना श्रवण मात्र केले प्रॅक्टिकली आत्त कळता आसा की पिठेर बसून सांगील उतराक समाजाचे लोक कशी प्रतिसाद दिता म्हणून घेवन आज तुम्ही 593 कोटी राम नाम जप करून घेवन दाखयला आसा की गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे पिठेक गुरुपिठेक कितलेक महत्व आसा म्हणून घेवन समाज बांधवांनी दाखोवन दिल्लो आसा. आमगेले हे अभियानांतू दोन्ही विषय आसा 51 कोटी जावक आशिल्ले ना 51 कोटी जायनाशी उरक आशिल्ले दोन्ही ऑप्शन
आणि खंयचे मध्य काय है ना एक एक्सटेन्शन करचे आमगेले एक टाइम ना फुटबॉलान तू जर ड्रॉ जाले री तुमकां आनी एक 20 निमिष एक्सटेन्शन मेळटा खंय तरी गोल मारा रे म्हणून तेही जालना जाल्यार पेनाल्टी तरी मेळटा बट आमगेल हांतू पेनाल्टी ही ना एक्स्ट्रा टाइम ही ना एक 550 दिवसा भितर 550 कोटी जाऊ का ना एक 550 दिवसा भितर 550 कोटी जायना शिवर का किंतु रामदेवानं आणि हे गुरुपीठानं आणि समाज बांधवांनी मेळून घेऊन ह्या खंयचेहीची 550 कोटी भितर 550 कोटी जावची तशीची देवानं आमकां साथ दिले त्यातकून आमगेल म्हालगड स्वाम केन्नाय सांगता आशिल्ले राम करे काम हम बैठे आराम म्हणून स्वाम केन्नाय सांगता आशिल्ले आज कितले ते शतसिद्ध म्हणून न्हू आज ही समाज बांधवांनी हे करून न्हू दाखयल्लें आसा आमी जाल तितले कितले प्रयत्न जाता हाजे संपूर्ण गौरव समाज बांधवांक जप केंद्रांक कशी कशी दिवच्याक जाता तशी तशी आमी अवकाश आमी प्रयत्न केले सर्व लोक संतुष्टीत आसा म्हणून आमी लेखताची आमकां गोतना जालील तितले आमी प्रयत्न केले तुमगे कडच्यान जप करेसिले तुमी इतले जप केले म्हळ्यार कितें री आमी तुमगेले जपाचे हवनाक खंयचे रितीरी द्रव्य आमी याचन करनाशीची ते गौरवपूर्वक जावन घेवन आमी तुमगेले जप केंद्राक आमी अवकाश करून घेवन दिले आमगेले रामा प्रतिमे तग्गू कसन एक पेडस्टल आशिल्ले एक्चुली ते पेडस्टल कसन आसा ते फर्स्ट डिझायन ते न्हय आशिल्ले फर्स्ट डिझायन विंगड आशिल्ले कमला फूल दवर घेवन तंतू एक कारंजी करचे म्हणून घेवन उठूची आर्किटेक्टान प्लॅन केले किंतु आमी तुमकां एक शाल घाले एक कसन की एक मोमेंटो दिले ना एक कसने एक रुपेच की भांगराच की कसने दिले म्हळ्यार तुमी खंयची एक ट्रेजर भितर दवरताले कोणाक दिश्याक मेळना किंतु तुमी केलेले तसले एफर्ट्स जगत्ताक कळका म्हळ्यार कितें रे रातो रात्री कशी सूचना आयले आमकां गोतना प्लॅन ऑलरेडी रेडी जाल्ले आर्किटेक्टान प्लॅन रेडी केल्ले आमी मुखार शिल्ले उठू जालिले किंतु रातो रात्र खंयचे आमकां हे विचार आयलो आमकां गोतना ताबडतोब आमी संदीप शिकरेक विचार कळयले की आमकां ते पेडेस्टल डिझायन ते चेंज कर आनी आमकां एक मनान ते आसा त्या प्रमाणे तूं एक डिझायन कर 3D कर आनी आमकां पेटोवन दी म्हणून ताणें सांगलें आनी ताणें ताबडतोब ते चेंज करून घेवन पेडेस्टल चेंज केले आज तुमी कसन पेडेस्टल पळयत आसाची आज प्रत्येक पेडेस्टलाचेर प्रत्येक जप केंद्राचें नांव तुमकां पळोवचेक मेळता आसा सो कशी एक 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 संदर्भार रामू आमकां सहकार दिता कशी आमगेले एक 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 हेज्जेक हेज्जेक राम आमकां रक्षण करता आसा म्हळ्यार कितें रे आमकां तुमकां सांगता आसाची आतां मस्त लोकांनी विचारलें 1.5 वर्सां भितर कशी बांदलं मरे ह्या स्वाम्यान हें म्हणून कशी हांगा मरे हांगा रेसिडेन्शियल ब्लॉक के थंय वीर विठ्ठल मंदिर के हांगा इंदिराकांत भवन के थंय कार्मिक वर्ग लेबर डॉर्मेटरी के हांगा रामाल प्रतिम के हांगा रोड हे ते हांगा रिटेनिंग वॉल इतलो होड कशी स्वाम्यान हें केलें कसन कितें हे उठू जावचेक मूल कारण कसन की म्हळ्यार 550 कोटी तुमी राम नाम जप करत आशिल्ले न्ही एक सायड तुमी 550 crores राम नाम जप करत आशिल्ले आनी एक सायड हांगा कन्स्ट्रक्शन जायत आशिल्लें सो दोनी सायमल्टेनियसली जाल्ले निमित्तान 1.5 वर्सां भितरी आमगेले हे सर्व ही मठाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर काम घडिल्लें आसा तेतकून सांगले राम नाम जपाक मस्त लोक प्रश्न करता आशिल्ले कसने महत्व आसा हाजेन कसने प्रयोजन आसा म्हणून घेवन मस्त लोकांक एक संशय येवजावो ना एक जिज्ञासू आशिल्ले राम नाम जप केल्यार कसन जाता म्हणून राम नाम जप केल्ले री पर्तगाळी तसल मठ अशी भव्य रितीर जावचेक राम नाम जप सहकार म्हणून घेवन आज समाज बांधवांनीची हे दाखोवन दिल्लें आसा आमी काय हें केलें ना मस्तीतलें हें जालें मस्त लोकांक आमगेल्या आतां ढेंपेक वैकेची एक मनान तूं हो नरेंद्र मोदी आमगेले कार्यक्रमा येत की ना म्हणल्यार तांगेले मनांत एक पयलीं विचारिल्लें तांणीची आमी मुखार सुवे आमी अड ना म्हळें आमकां एकय एक भंय आशिल्लें
ताणे आईल तेन्ना आमगेल समाजाक त्रास जायना अशी उरका म्हण इतलेच आमकां मनांत तूं दिसता आशिल्लें. कित्याक की म्हळ्यार तागेले प्रोटोकॉल तागेले हे ते मस्तीतले उरता. तेतकून फाल्यां आमगेल समाजाक खंय तरी त्रास जाल्ले म्हणलेक येवचे नाका म्हणून आमगेले मनांत आशिल्लें. तन्निमित्तान आमी ढेंप्याक पयलें सांगिल्लें तुमी जबाबदारी घेता जाल्यार तुमी मुखार सुचे कडना म्हणून आमी सांगिल्लें. किंतु तांगेल मनांत वयकेची आमी आमंत्रण दिलें वय, बट येतकी ना म्हणलें गोतना. फॉलो अप करका, अशी करका तशी करका, हाक पेटोवे ताक पेटोवे, फॉलो अप करका म्हणून तांगेल मनांत आशिल्लें. किंतु दिल्लीले 12 तासां भितरची तांकां वापस एक रिप्लाय मेसेज आयले की आमी येताची म्हणून न्हू. त्याची दिवस 2 मिनिस्टरान स्वेरींग करचे आमगेल दिगंबर कामतीन वयकेची. त्याची दिवस स्वेरींग सेरेमनी चलता आसा. त्याची स्वेरींग इन सेरेमनींतूची PMO ऑफिसांतल्यान आयले की तांणी पर्तगाळी मठाचे लोकेशन विचारले, फोटोज विचारले, उठूची पेटोवन घेवन 1 तासा भितर पेटोवन दिवं का म्हणून न्हू. तेन्ना हें जालें. तेन्ना आमगेले ढेंप्याक धैर्य आयलें की आतां जालें, आतां मोदी येता म्हणून न्हू. तांकां एक निर्धार जालो. कडे बाकीच्यांनी आशिल्ले हेलिपॅडा विशय आशिल्ले, SPG विशय आशिल्लो, एक्सेट्रा मस्तीतले विशय आशिल्ले. किंतु प्रत्येक हाका रामदेवाले एक अनुग्रह आशिल्ले. रामदेवाले राम नाम जप केले निमित्तान आज राम हांग राबिल आसा. राम नाम जप केले निमित्तान पर्तगाळी मठ इतलें भव्य जाल्लो आसा. राम नाम केले निमित्तान नरेंद्र मोदी पर्तगाळी येवचेक हांग जाल्लो आसा. राम नाम केले निमित्तान आमगेले हे आत्त पर्यंत इतले सर्व ही कार्यक्रम घडील आसा. राम नाम केले निमित्तान कालची दिवसाक कसन एक कार्यक्रम कॅन्सल जावचे आशिल्ले, ते कॅन्सल जायना अशीची त्या वैकेची कार्य कालच्या दिवसाक घडील आसा. तुमकां गोत आसा इंडिगो एअरलायन्साचे कसने संदर्भ जाल्लो आसा. इतले आसल्यार वैकेची योग्य समयाचेर योग्य व्यक्ती लोकांना सहकार दिवन घेवन कार्यक्रमांत खंयचेही विघ्न यानाशीची सर्व ही निर्विघ्न रितीर जावचे तशीची रामदेवान रक्षण केल्लें आसा. फायच्या दिवसाक अंतिम दिवस आसा. अंतिम दिवसाक बाकी विशय आमी सांगताची. किंतु आयच्या दिवसाक 120 जप केंद्राक आनी 104 उपकेंद्रांक हे दिल्लो आसा. केलो उपकेंद्राचे केलो लोकाले प्लस मायनस जाल्लो आसा. केलो लोकाल नांव ना, केलो लोकाल हें ना. कोणेही भिवका म्हूण ना. तांगेले कसने उपकेंद्राचे आसल्यार वापस आमी मुखावेल दिवसांत तांकां दिता म्हणून हे सभेंत आमी आश्वासन करता. म्हळ्यार कसने तुमी चिंत करका म्हणून काही तुमी काळजी घेवका म्हूण ना. आमी आमगेले स्वतांत कस्टडींत घेवन घेवन सर्व लोकांक तुमगेले हे कसन गौरव प्रसाद आसा पावचे तशी आमी संपूर्ण वेवस्था करताची. म्हळ्यार हाजेकिंत चड कसन की म्हळ्यार 550 कोटी राम नाम जप हे एक करताना म्हळ्यार आमी मस्त कसने चड विचार करचे गेला. हरशी पळोवचे गेल्यार आमी मस्त विचार करताची. किंतु राम नाम जप करचे गेलतना चड आमी तांडूचे गेलना. देवा लेगी प्रसाद जावो विचार घेवन एक्सपेरिमेंट करचे असल्याने आमी गेलना. बाकी टायमार आमी करताची, बट राम नाम जपाक करचेक आमी गेलना. कित्याक की म्हळ्यार आमकां हट आशिल्लें की 550 दिवसां भितर 550 वर्ष हे एक परंपर चोळून घेवन आयिल्ले तसले स्वाम्याक आनी रामदेवाक खंयचेय रितीर गौरव दिवं का म्हणल्यार आमकां मनांत आशिल्लो. त्या निमित्तान आमी ते आनी सेकंड थॉट घेन अशीची तेन्नाची आमी डिक्लेअर केले. वडालान तूं उपदेश केलो. आज असल एक परिस्थिती आयले की कोण कोण अभिव्यक्त करताची ना खंयचे स्वाम्याक आमी हांगा आपयत आसाची. तांणी वैके सांगताची न्यू आनीकच हे कंटिन्यू करत उराची म्हणून आमी सांगची न्ही. तांणी सांगत आसाची तुमी सर्व लोकांन कंटिन्यू करका म्हणून घेवन. किंतु आमगेले प्रश्नेक ना तुमगेले प्रश्नेक कसन उत्तर आसा ते डेडलायन फायच्या दिवसाक आसा, डिसेंबर 7 तारीखाक. सो फायच्या दिवसाक आमी सांगताची. आमी वाराणसींतूची सांगिल्लें, आमी सांगिल्ले शब्द आमी विसरनाची आनी 7 तारीखाक खंडीत आमी हाजे विशय आमी सांगता. म्हळ्यार त्या न्हयशीची आमी इतले
श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे 550 वर्षाचे निमित्तानं 550 कोटी रामतारक मंत्र जप अभियान आम्ही गांतून घेतले. किंतु हंतु आमगेल समाजाचे प्रत्येक मठाचे, काशी मठाचे वर्ग, कवळे मठाचे वर्ग, चित्रापूर मठाचे वर्ग, सर्वही समाजाचे वर्ग हंतु तिन्ही मठाचे आमगेल गोकर्ण मठ असल्यावर वैकेची काशी मठाचे जावो, कवळे मठाचे जावो, चित्रापूर मठाचे सर्वही शिष्यवर्गान मेळ घेणू हे आमगेले सो हाजी संपूर्ण श्रेय वच्च असल्यारी खाली गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाक मात्र नी बाकी 3 मठाक वैकेची, बाकी 3 मठाचे शिष्यवर्गांक वैकेची हाजी संपूर्ण राम नाम जपाचे श्रेय पावका. कित्याक की म्हळ्यार हांगेल जर साथ ना जाले आशिल्ले असले, फॉर एन एग्जाम्पल कारकळचे तसले गांवांत जावो, उडपी तसले गांवांत जावो, मंगळूर तसले गांवांत जावो, पडबिद्रे तसले गांवांत जावो, असले प्रत्येक जपकेंद्रांत वैकेची हांगेले साथ आमकां मेळिल्ले निमित्तानं आमगेले हे कार्यक्रम अत्यंत बरे रितीन जाल्लो आसा. असल अनेक काशी मठाचे वर्गाचे लोकांनी कालच्या दिवसाक कवळे मठा स्वामी आयले, त्यांनी वैकेचे अनेक कडे हाजे बद्दल प्रचार केले. चित्रापूर मठाचे स्वामीन अनेक कडे प्रचार केले. अशी प्रत्येक मठाचे स्वाम्यांनी ना शिष्यवर्गांनी अत्यंत आमगेले हे मठाचे अभियानांतू मस्तीतले त्यांनी सहभाग केले बद्दल आज हे सभेंतू रामदेवाले उडगास करून आम्ही मनातुलेन संतोष अभिव्यक्त करता आसाची. अशीची मुकाविल दिवसांतू आमगेले समाजाचे लोक एकत्रित उरका, अशीची प्रत्येक देवालय कार्यक्रमांतू सहभाग जावका. आमगेले रामनाम जपात जावो ना रथयात्रेक जावो ना जाल्यारी आमगेले हे हवनांत जावो, खंचे रितीर वैकेची मठभेद नाशीची हांग येवन घेनू वॉलंटियर करून घेनू आमकां हे कार्यक्रम इतलेक चंदायरी व्हरची तशी एक सर्व लोकांना सहकार केले बद्दल आम्ही जीवमानांतू आम्ही विसरनाचे म्हळे. ते न्हयशीची मस्त लोकाले सो मस्त लोकाले हे आशिल्ले कसन एक प्रयोजन जाले, कसन जाले, कितें जाले, एक हरशी एक जोक आमी आयकल्ले, सांगच्याक आमकांय खुशी जाता की हरशी उलयता उलयता एक सांगता आशिल्ले कसन जालें मारया अशें इतले जप केंद्रांनी केले, उपकेंद्रांनी केला जन कसन प्रयोजन जालें म्हळ्यार कसन प्रयोजन जालें आमकां गोतना, किंतु बायलांक दिवसाक एक कापड निशेक एक मेळ्ळ्या म्हणून कारण कसन की म्हळ्यार दिवसा जप केंद्राक येवका इतले दिवस अलमारींत दवरिले, उठू दिवसा एक एक निसून घेनो जप केंद्राक येवचे एक जाल्ले. एक तुम्ही उठ लोकांक संतोषार उरका म्हळ्यार कितें रे एक सहज रितीर सांगले. अशीच आमगेले समाजाचे लोक इतले संतोषार उरका, कसने कष्ट असल्यार वैकेची देवाले पांयमुळांत वचून घेनू जीवनांत तुमी इतले खुशीनं इतले चंदाय रितीनं सर्व लोक एकत्रित उरले री कशी दिसता म्हणून घेनू आज तुम्ही दाखवून दिल्लो आसा. हाजेकिंता चड आमी कसने अपेक्षा करचेक जायना. आमगेल स्वाम्यान आश्रम दीक्षा घेतिलतना त्यांनी तुमके एक उत्तर दिल्ले की कशी तुम्ही इतले वर्ष आमकेक सहकार दिले, आमगेल उतराक कशी एक तुम्ही गौरव केले, तशीची शिष्याल उतरांक शिष्यांक वैके तुम्ही तशी साथ दिवका म्हणून घेनू 2017 तुम्ही सांगिले म्हालगड स्वाम्यान. किंतु आज म्हालगड स्वाम्यान सांगिल त्या उत्तर आणि आज राम नाम जप ते सत्य जावचेक कशी तुम्ही सहकार दिले म्हणून घेनू तुम सर्व लोकांक गोतासाची. बहुशः आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामी अत्यंत संतुष्टीत आसाची म्हणून घेनू आम्ही लेखताची. कित्याक म्हळ्यार तांगेल शिष्यांक समाज बांधवान इतलेक प्रीती दाखयले, इतलेक गौरव दाखयले, इतलेक अभिमान दाखयले. हे सर्व ही केलेल बद्दल आम्ही पुनः
संतोष अभिव्यक्त करताची म्हळ्यार मुकावील दिवसांतू आणि केलो विचार असा आजी आम्ही सांगनाची फायच्या दिवसा कितेरी आम्ही कान दवरताच म्हळ्यार उठू आजी सांगलं म्हळ्यार उठू खाली जाऊन घेऊन वताले. सो आयच्या दिवसाक जपकेंद्र आणि उपकेंद्र आणि सर्व लोकांना मेळून घेऊन आमगेले हे 550 कोटी राम नाम जप इतलं मात्र करनाशीची वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्सांत येवची तशी तुम्ही केले, एशिया बुक ऑफ रेकॉर्डांत येवची तशी तुम्ही केले. प्रति एक रेकॉर्डा मळ कितीर आम्ही केलेली नाही, रेकॉर्डाक जावका मळ कितीर आम्ही केले नाही. रेकॉर्डा कितीर जावका जेले असल्यार गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डा वैके करता आशिल्ल आम्ही. बट प्रॉब्लेम कसन की म्हळ्यार तांगेल प्रोटोकॉल विंगड असा. तांगेल प्रमाणे एक दिवसाचे एक वाराचे असल कसं करताले हांगा 550 कोटी मळ कुडे नस पळया, 550 दिवस मळ कुडे नस पळया. तांगेल ते इतलं वर्ष तांणी खंय खंय केल्या पळय वर्ल्ड रेकॉर्डांतू. आम्ही सांगिले तांगेल हांतू बसना म्हळ्यार तुम्ही 550 दिवस कसं केले तांगेल डिक्शनरींतू बसना. ताजी किती नवीन एक कर कापडताल तांकां असल तरेचे परिस्थिती तांकां निर्माण जाल्या. तेतून आम्ही सांगले ते आनी आमकां नाका, कोण दिवचे दिता तो दिवो, तुमगेल कितें आमी आनी वापस रेकॉर्ड करच्याक वतना. कसन आमगेल समाजान परिश्रम केले त्या परिश्रमात तुम्ही रेकॉग्नायज करचे असल्यार मात्र आमी एक्सेप्टन्स घेताची. ते रेकॉर्ड जावका म्हळ्यार कितें आनी एक कडेन वट्ट कोरगेन कर म्हळ्यार आमी करच्याक रेडी नाची. आमी रेकॉर्ड करच्याक हांगा बशिल्ले नाची. आमी रामाक गौरव समर्पण करच्याक हांगा बशिल्ले. ते गौरव समर्पण तू रेकॉग्नायज करता जाल्यार आमी एक्सेप्ट करताची, ना जाल्यार तुगेल रेकॉर्डय नाका आनी कसनय नाका. आमगेल वैकुंठ बुक ऑफ रेकॉर्डान तू केनकी नोंद जाल्या म्हण न्हू आमी तेन्नाची ताका आमी उत्तर दिल्ले. कडेर तांणी तांगेल एडज्युडिकेटरा धाडून दिले. तांगेल अनेक लोकांक धाड कोणा जावका तुमी धाण दिया, कसन जावका तुमी कित्याक की म्हळ्यार आमगेले पयलेची तांणी कसकसन प्रश्न विचारताची. त्या प्रश्नाचे उत्तर आम्ही 18 महिन्या पहिल्याची तुमको 2 बुक दिवन गेलो. तुमकां संकल्प पुस्तक आम्ही त्यांना दिले आणि त्याचीची ते घेऊन गेलो. त्यांनी एक्सेप्टन्स केले की तुमगेल रेकॉर्ड करेक्ट असा, क्लीन असा आणि आम्ही तुमकां वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्डान तुमकां रेकॉग्नायज दिता म्हणून. आणि आज ही तांगेल ईमेल आयले आणि वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड लंडना आणि त्यांनी इन्वायट केले लंडन ब्रिटीश पार्लिमेंटांतू ते सर्टिफिकेट ऑफिशियली थंय घेवची कितेरी त्यांनी आमंत्रण दिल्लें आसा. आमी वतनाच म्हळें आमी वतना ना तुमी लगतलो सो आम लंडन वतावे म्हणून घेना. सो आम लंडन ना, आमकां लंडन उठूच अयोध्या उठू पर्तगाळीच आमकां आनी खंयचे दुसरं लंडन दुबय अमेरिका खंयचे आमकां उठूची रामाल पांयमुळांतूची आमगेले स्वर्ग नाजाल्यार हे विश्व उठूची रामाल पांयमुळांतू आसा, बाकी खंयचे ना. किंतु मठा तर्फेन आमी प्रतिनिधीक थंय पेटयताची आणि सर्व ही समाज बांधवाल तर्फेन तो प्रतिनिधी तुमगेल तर्फेन तो थंय सर्टिफिकेट ब्रिटीश पार्लिमेंटांतूची घेवचे तसले एक ईमेल एक थोडे दिवसा पयले आयले. आयच्या दिवसाक आमी अभिव्यक्त करता आसाची. चड तुमी घेवन घेवन बसनाका, लौकीक म्हळें जस्ट एक तुमगेल संतोषा कितेर तुमी हे करा, चड हे घेवन घेवन बसनाका. WBR जाल्यार हे जाल्यार म्हण कसनय करचे किंता पयले देवाल पांय एक सो नाकाच म्हळें. बाकी कसनय तुमी करा, कितले तुमी सांगून घेया रामाल की देवाल की म्हालगड्याल की गुरुल की कुलदेवाल की ना मूलभूत जावन असेल मातृभूमीच की हे मात्र विसरच्याक वत नाकाचे. कितले होड जावो आमी, कितलेही हे जावो, कितलेही वापस आणि 2 पंत नरेंद्र मोदी हांगा आयल्यार वयकेच आमगेल स्वभाव उरचे अशीच उरता. आमी चेंज जायनाची, लोकांनही चेंज जायनाशी उरका, इतलेच आमगेले स्वभाव उरका. कितले आमी देवालय लागीं उरताची, कितले आमी समाजा लागीं उरताची ते अत्यंत म्हत्वाचे ठरता. आयच्या दिवसाक मुकाविले कार्यक्रम आसा, त्या मुकाविले कार्यक्रमाक आमी अवकाश कोरगेन दिवका. किंतु आयच्या दिवसाक सर्व ही जप केंद्राचे उपकेंद्राचे तशी हे फंक्शनां कितेरी आम्ही कसने खर्च करची किंता उठू समाज बांधवांची खर्च करून घेणू ह्या उत्सव बरे रितीरी घडचे तशी सर्व लोकांना हंग दान केले.
एकल्यानं तांदूळ दान केलंय, एकल्यानं तूप दान केलंय, एकल्यानं आणि कसकी दान केलंय. प्रति एक लोकांनी एक 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 रीतीरी त्यांनी दान करून घेऊन तांगेल योग्यतानुसार त्यांनी दान केलंय. आम्ही खंचे ना खंचे परिस्थितीरी प्रत्येक लोकांक खंय खंय त्यांनी मठा कितीर दान केलंय. प्रत्येक लोकांक एक वीर विठ्ठल मंदिरांतू, एक यज्ञ मंडपांतू, एक ह्या सभेंतू खंय ना तरी तांकां आमी आपुसून घेवन कसं ना जाल्यार थंय वेवस्था करची तशी आमी केलें. कित्याक की म्हळ्यार तांणी दान केल्लें एक देवाक कळका आनी एक स्वाम्याक कळका की म्हळ्यार तांणी एक दान केलें म्हणलें एक उडगासू स्वाम्याकय उरका. केन्नाय स्वामे म्हालगड स्वामे कोणेय तरी पर्तगाळी मठाक येताना तो तरकाऱ्यांनी घेवन येता. तरकाऱ्यांनी घेवन येतना तो कोठी कोण सांभाळून घेता तागेल काम कसें की म्हळ्यार खंयचे व्यक्तीनं कसकसने सामान हाडलें आनी कितलो क्वॉन्टिटी हाडलें हे चीटी एक पयलीं स्वाम्याक वचका. एक चीटी पयलीं स्वाम्याक वचका आनी कोण हाडता पळय तो स्वाम्याले घोरना. मारे इतल्यांनी कोण वैरांनी घेवन घेवन वापस थंय स्वाम्याक हें करचें. तो डायरेक्ट वेजिटेबल रुमाकी आनी खंयकी व्हरता. आनी हो पांय धुवन घेवन च्या पिवन घेवन हो उठू येव पर्यंत चीट पयले वयर पावले. चीटी पयले वयर पावले आनी हो आयले तेन्ना स्वामी अरे मस्त तरकारी हाडले मुरे म्हणून घेवन स्वामी सांगले नंतर हाका आश्चर्य जाता. अरे स्वाम्याक कशी कळ्ळें की हांव हाडलें म्हणून. कित्याक की म्हळ्यार स्वाम्याक एक कसें आसता म्हळ्यार मठाक कसनय आयल्यार वयकेची त्या स्वाम्याल नदरेक येवका म्हणलें केन्नाय एक स्वाम्याल मनांत आशिल्लें. तशीच हे सार्ध पंचशतमानोत्सवाचे कार्यक्रमाक कसकसन हांगा आयिल्लो आसा. प्रत्येक लोकांक नोंद स्वाम्याले संदर्भांतू स्वाम्याल नदरेंत आयले म्हणून घेवन सांगचेक आमी हे संदर्भार सांगताची. कोणालेही कसनय दान केल्यार त्या स्वाम्याल नदरेक एक ना जाल्यार एक रुपारी ते कोळंगेन येता आनी ताका योग्य रितीरी खंयचे रितीरी तांकां फलप्रसाद पावका ते आमी त्या संदर्भारी आमी पावेसिताचे म्हळें. आनी आयच्या दिवसाक सर्व ही समाज बांधव इतलेक व्हड संख्येन हांगा येवन घेवन हे कार्यक्रम अत्यंत चंदायेर जावचे तशी तुमी सर्व लोकांना सहकार केले. इतलेक सहकार केले की म्हळ्यार 10 दिवस कशी गेले. आतां फाल्ल्या दिवसाक लास्ट डे 2.5 वर्ष आमी राखील तसले मोमेंट फायच्या दिवसाक समापनाक येवन घेवन पाविल आसा. किंतु कोणेची बेजार करून घेवका म्हूण ना. किंतु अनेक प्रोग्राम भजना सप्ताह अनेक पंथा हांगा येवचे आसा. तदनंतर वापस हांगा रामनवमी उत्सव येवचे आसा. तदनंतर चातुर्मास उत्सव आसा. सो मुखावेल वर्ष पर्यंत हांगा पर्तगाळींतू उत्सवाचेर उत्सव हांगा घडत उरता. आनी जाल तितले सर्व लोकांना पर्तगाळींत येवन उरिले उत्सवांत वयकेची सहभागी घेवन घेवन रामदेव वीर विठ्ठलाले कृपा आशिर्वादाक पात्र जावचे म्हणून घेवन हे संदर्भारी सांगत आईल तसले सर्व ही जपकेंद्र उपकेंद्र समाज बांधव स्टेजार आशिल्ले तसले सर्व ही व्यक्तीक तांगेले जीवनांतू तांणी करता तसले उद्योग व्यवसायांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद पर भाषणाच्या मी मंगल घडेताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु.